कला अकादमी ताजमहल आनी शहाजहान हो खूब गाजलो फाटल्या असेंब्लीन. आतां आयज काल जो स्लॅब पडला पळय एक्झॅक्ट वॉट यू वॉन्ट टू से ऑन दॅट. एक स्लॅब पडला, स्लॅब पडटकीर हांवें तें स्टॉम्पेचर घेतलो. आतां इशू फुडें पावला. आतां असेंब्ली सुरवात जावपाची आनी एक्झाममेंट मोशन मागता. एक्झाममेंट मोशनाचो अर्थ कितें? एक्झाममेंट मोशनाचो असो की क्वेश्चन आवर सस्पेंड करून हो इशू डिस्कशनाक घेवचो. हाचो अर्थ कितें की हो मोस्ट इम्पॉर्टंट इशू आज गोंयचो. दीस इज अ सिम्बॉल ऑफ द करप्शन दॅट प्लेग्स द गोवा गव्हर्मेंट. हो आज इशू. आतां ताजे डिफेन्स मंत्र्यांची आनी सरकाराची कितें आसा की जें पोर्शन पडलां तें पोर्शन टेंडरान येनाशिल्लें. पूण ताजे पयलीं ते कितें म्हणटात की स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी ऑफ द एंटायर कला अकादमी वॉज टेस्टेड. इफ स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी वॉज टेस्टेड, हू टेस्टेड इट? कोण लेबर रोकडा लेबरान टेस्ट केल्ली? इंजिनियरान केल्ली मरे. इंजिनियरान केल्ली जाल्यार तुमकां कळ्ळें आसतलें की तें वीक आहा म्हणून. वीक आहा जाल्यार पयले बेजीन तें काम कित्याक घेवंक ना? ऑपरेशन जाता. दुसरें अशें धरुया की तुमी टेस्ट केलें, रॉंग सांगलें, कितली आरे बील जाली, रनिंग बील कितली जाली? कित्याक आमकां इन्फॉर्मेशन आहा टॅक्टॉन तांची बिलां सारकी अर्जंट पास जाताली. तांकां कॅश असायनमेंटान बील पास जाताली. तिसरें MB म्हूण आसता, मेजरमेंट बूक. तो मेजरमेंट बूक इंजिनियराच्या हातांत आसता. ते बील जर ताका पयशे पसून मेळ्ळा ताच्यान ते आज मॅनिप्युलेट करूं येता. सो आमचो पयलो डिमांड आसतलो की हो MB मेजरमेंट बूक पयलीं सरेंडर करचो ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस, ऑन द टेबल ऑफ द हावस. कळ्ळें तुका न्ही? सो म्हाका दिसता हे आज कॉलॅप्स जाल्ले पोर्शन तुवें जर पळोवंक गेलो जाल्यार थंय बरें लॅटरायट स्टोन क्लेडिंग दिसता. ताजेर वॉटरप्रुफींग काम केल्लें दिसता. हाचो अर्थ कितें? कॉन्ट्रॅक्टरान उगीच उदार मनान एक्स्ट्रा काम केलें. हाचो अर्थ हें काम ते कामान येतालें आनी आतां हे घुवणावन सोदतात. आनी हे आतां MB मॅनिप्युलेट करतले, सगळें मॅनिप्युलेट करतले. मुखेलमंत्र्याचे स्टेटमेंट आनी चीफ सेक्रेटरीचो जी ऑर्डर आयल्या की आमी रुरकीच्या IIT कडेन सांगतात आनी कितें सांगतात, इट शूड बी डन विथ इमिजिएट इफेक्ट. ही सगळें आमच्या दोळ्याक उदक घालपाची खबरी. इट इज रनिंग डू अवर पिपल्स आयज दाखोवपाक की आमी कितें तरी केलां हें अशें जावंक शकना. हें काल राती जालां. आज असेंब्ली आसा कित्याक देव म्हळ्यार द फोर्सीस ऑफ नेचर इवन कोलॅबोरेट विथ द ट्रूथ. देव पसून आमचे बरोबर आहा. आनी मिनिस्टर आर्ट एंड कल्चरान कितें म्हणलां की जालें तें बरें जालें म्हणून. लोक आसून तरी कितें जाता जाल्यार तेंच जालें. जालें तें बरें जालांच. तुमचें करप्शन सगळें भायर आयिल्लें आहा. गोंयचे जनतेक जाय की हो इशू डिस्कस जावचो. हांव जाणा आमी क्वेश्चन घाल्यार खूब इशू इम्पॉर्टंट आसात, पूण म्हाका दिसना हाजे परस आनी खंयचो इशू व्हडलो आहा. कोणूय जर आमकां सांगूंक सोदता की असेंब्लीची गरिमा राखची आनी कितें राखची आनी हें राखचें म्हणजे सगळें वचून तुमी घरा आनी मला भुरग्यांक काणयो सांगा. हें जर आज BJPचो ऑपोजिशन आशिल्लें आनी अशें जर वस्त जाल्ली ह्या मंत्र्याच्या तोंडाक काळें लावपाचें न्ही. लावपाचें पण ना. आज गोंय बंद करपाचें. आज ऑपोजिशन कमी पडटा, ऑपोजिशन ल्हान आहा, पूण आमच्यान जाता तितलें आमी करूंक शकता. आनी ताजे खातीर हो एक्झाममेंट मोशन बाब कालू सागरसान न्यूज केला. तातूंत हांवूय सिग्नेचर आसा आनी आमकां क्वेश्चन आवर सस्पेंड करून हे इशू डिस्कस जाल्लो जाय. विजय बाबू म्हाका सांग पळय कोणाक ब्लेम करपाचो हेका? कित्याक सरकाराच्या बाबतींत ब्लेम करचे पयलीं हे प्रश्नाची उतरां मेळूंक जाय. प्रश्नाचें पयलें उत्तर कितें? स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी कोणें टेस्ट केल्ली? मंत्री म्हणटा 2 एजन्सीन टेस्ट केल्ली. तुका खबर आसतलें सस्पेन्शन ब्रीज म्हणटा तो गुजराताक पडलो. MD ते कंपनीचो ऑलेवा म्हणटा तो MD जेलान पडलो. हांगा टॅक्टोनाचेर केस फायल केल्या. इट इज अ लायफ थ्रेटनिंग सिच्युएशन. जे एजन्सीन काम केलां, जे मनशांनी बाय नॉमिनेशन काम दिलां, हांकां अरेस्ट करून भितर उडोवंक जाय. आज आमचो डिमांड फक्त इतलोच आहा की मंत्र्याचें रेजिग्नेशन. फाल्यां जर मुख्यमंत्री चड डिफेंड करता जाल्यार आमकां म्हणचें पडटलें मुख्यमंत्री पाकाका. आज मेरेन हांव म्हणना तें कित्याक आमी रावल्या की मुख्यमंत्री ताका रिजायन करतलो. पूण ते गोंयचे जनतेक जाय. चर्चिल आलेमांव जो इतलो मुखेलमंत्र्याचो मोग करपी आनी बरें उलोवपी ताणें तुका स्टेटमेंट काडिल्लो आहा कितें की स्ट्रिक्टस्ट पॉसिबल एक्शन शूड बी टेकन. यू शूड बी सॅक्ड. तो जर अशें म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता सगळे BJPचे कार्यकर्ते गोंयची जनता बहुसंख्य लोकांचो डिमांड असो आहा की जो मनीस इनवॉल्ड आसा हें डिफेंड करपाक आनी सगळें रचोवपाक ते मनशाक घरा बसोवंकूच जाय.
पूण विजय बाबू अशें सरकाराच्या बाबतींत दिसना की कोणाचे ब्लेम करपाचे ते फक्त रिपोर्ट काडटले म्हणटा 8 दिसाचे पेपर दितले म्हणटा. एक वस्त आहा सरकार आयची वस्त आयचे गोळा फाल्यां घालपाक सरकार एक्सपर्ट सरकारा कडेन नंबर आहा गोंयचे जनतेक न्याय जाय एक टॅक्स पेयराचो पयसो ताणें खाला आनी पयसो खावून ते पडना जाल्यार ओगी पडना ते आनी इतले वर्सां ते सारकें आशिल्लें. चार्ज कोरिया फावंडेशनान सांगलें की आमी फुकट काम करपाक तयार आहा. तुमी कित्याक हें तुमी भायले कित्याक हाडले हे मनीस कित्याक हाडले कितें मेळटा म्हणून हाडले काय ना. सो ह्यो खबरो आमकां काणयो आतां कसल्यो घुवडावन सांगनाकात. हातून तुमी भितर सगळे फितूर आहा हे पयशे तुमी खाल्या आनी ताचे खातीर ते पडला हे सादी वस्त. आनी हे प्रश्नाची म्हजी उत्तरां दियात. आज एक्झाम करून पयलीं डिस्कशन घेया.